घेतलं. विधानसभा अधिवेशन चालू आसा, पावसूय आज खूब आसा. आज तिसरो दीस आनी म्हजे बरोबर हांगा स्टुडियोन आसा अवीत बगळी, गोमंतकाचो आमचो चीफ रिपोर्टर, आनीक विधानसभा कॉम्प्लेक्सान आसा गौरीश गांवकार. हांव सगळ्यान पयलीं आमी गौरीशा कडेन या आनीक आज दिसभराचो एक आढावो घेवन मागीर आमच्यांनी उलोवं येता वेगवेगळे प्रश्न जे आयले. गौरीश, तुका आमी आयकूं येतात? येस सर. आयच्या दिसभराचो आढावो तुवें घेवचो अशी अपेक्षा आसा. सर सगळ्यात पहिले जेन्ना आयज क्वेश्चन आन्सर सेशन जालो तेन्ना तितून सर एक महत्वाचो मुद्दो म्हणजे स्पोर्ट्स डिपार्टमेंटाच्यान येयलो तो म्हणजे जीसीएचे वयल्यान. जीसीए खंय 2018 धारगळे हांगा ऑलमोस्ट 2 लाख स्क्वेअर मिटर जागा दिल्ली स्टेडियम बांदपाक, इंटरनॅशनल क्रिकेट स्टेडियम बांदपाक खातीर ही जागा दिल्ली. जाल्यार ही जेन्ना जागा दिली तेन्ना जागा दिली तेन्ना जीसीए खंय सरकाराक दिवपाचे आशिल्ले 19 कोटी, जाल्यार जीसीएन अजून पर्यंत दिल्यात फक्त 9 कोटी. आणि त्या बरोबर जो स्टेडियम बांदपा खातीर जे सरकाराची क्लिअरन्स जी परमिशन जाय आशिल्ली ती जीसीएन अजून पर्यंत घेतलेली ना. म्हणजे 2018 तांकां जागा दिल्ली पण 7 वर्सां जाली जीसीएन तेजेर कांयच आवाज केलना, कांयच तेजेर एक्शन केलना. सो आयज सीएमान जीसीएक डायरेक्ट सांगलेले आसा की जर जीसीए सिरियस आसा ह्या बाबतीन, समज जीसीए सिरियस आसा, जीसीएक धारगाळेचो जागो समज जायो आनीक तांकां समज स्टेडियम थंय बांदपाक जायो जाल्यार तांकां एक खंय ऑलरेडी शोकॉज नोटीस दिल्ली आसा सीएमान 2024. सो आनी एक शोकॉज नोटीस तांकां सरकारा कडच्यान वयतली ना जाल्यार खंय तो जागो जो आसा तो जागो सरकार परत घेतली. सो हे सगळे सर जाल्ले आसा आनी सीएमान जीसीएक सांगलेले आसा की ते फ्री आसात, तांकां जाय जाल्यार मोय मतदारसंघाचे मावळिंग्या हो जो गांव आसा हांगाय बीन जागो पळयल्लो आसा सरकारान. सो जाय जाल्यार तांकां थंय ते करूंक शकतात, जाय जाल्यार ते सांग्यारूय आपलो क्रिकेट स्टेडियम जो आसा तो करूंक शकतात. सो हे जालें फर्स्ट क्वेश्चनाचे. मागीर सर तेजे उपरांत आनी एक क्वेश्चन बरो गाजलो म्हणटा तो आयज सर रेजिनाल्डान विचारलो. जे बुल ट्रॉलिंग जाता, जे नुस्तेकारांचो सदांच असो बोवाळ जाता की बुल ट्रॉलिंग जाता आणि तितून बारीक जे नुस्तेकार आसात, जे बारीक जे आमचे गोंयकार नुस्तेकार आसात तांकां खंय तरी सर त्रास जाता म्हणून. सो तेणी जेन्ना क्वेश्चन केलो तेन्ना मिनिस्टराचे सर जाप अशी आशिल्ली की कोस्टल सर्वेलन्स करपाक लागून, म्हणजे जे बुल ट्रॉलिंग आसा ते करपाक लागून, तेजी सर्वेलन्स करपाक लागून खंय तेणी सर मे म्हयन्यान फाटीं ड्रोन सिस्टम ट्राय केली. म्हणजे ड्रोनाचे थ्रू सर ते थंय जे कितें घडटा तेजेर एक्शन घेवपाची तयारी करतले. पूण मिनिस्टराक परत क्वेश्चन येयले की ड्रोनाचे थ्रू बरें आसा, ड्रोनाची जी फुटेज आसा ती तूं ऑफिसान बसून पळयतलो, पूण जे कितें थंय घडटा दर्यान, जे कितें घडटा तेजेर एक्शन तूं कसो घेतलो काय म्हणून. सो हेजेर सर डिस्कशन खूब जालें कित्याक मिनिस्टरा कडेन सारकें उत्तर नाशिल्लें. आनी सगळें सर ओवरऑल पळयलें जाल्यार मिनिस्टरा कडेन जेन्ना उत्तर नाशिल्लें जाल्यार आमकां अशें खंय तरी दिसतालें की आतां सीएम उठतलो आनी सीएम खंय तरी हेजेर उत्तर दितलो म्हणून. पूण सीएमूय सर तितलें अशें दिसना की सीएमान तितून इंट्रस्ट असो दाखयना आनी सगळें सर मिनिस्टराच्या अड्ड्यार अशें पडटना आमकां दिश्टी पडलें. मागीर चड जेन्ना जालें तेन्ना सीएम खंय तरी उठलो आनी सीएमान हेजेर क्लिअरन्स दिल्लें आसा की कोस्टल पुलीस जे आसात ते कोस्टल पुलीस तशेंच 2 कोस्टल पुलिसां वांगडा ज्यो बोट्स आसात त्यो सरकारी खात्याच्यो ज्यो 2 बोट आसात त्यो 2 बोटी हय कोस्टल जे हे आसा आमची बाउंड्री आसा, म्हणजे दर्यान जी आमची बाउंड्री आसा त्या बाउंड्रीचेर खंयसर त्यो काम करतात. पूण तरी आसतना भायल्यो ज्यो बोटी येतात, भायल्यो महाराष्ट्राची म्हणत कर्नाटकाच्यो बोटी ज्यो येतात त्यो बोटी सर आजून गोंयान जे गोंयचे हितून बॉर्डरीन भितर येवन गोंयची नुस्तें धरतात. आनी आजून पर्यंत सर अश्यो भायली बोटी येयल्ल्यो 17 ते 18 बोटी धरलेले आसात. आनीक तांकां 2 दीस खंय तांकां अरेस्ट करतात, जे कोण बोटीन आसा तांकां 2 दीस अरेस्ट करतात आणि तांकां खंय फायन मारतात आनीक तांकां खंय सोडटात. सो हो सगळो प्रोसिजर सर आयज थंय सीएमान सांगलेलो आसा. आणि त्याच बरोबर सर झिरो ओव्हरान एक महत्वाचो मुद्दो असो विजय सरदेसायन काढलो. रेंट कॅब सर आता फाटल्या म्हयन्याक रेंट कॅब सीएमान सरकारान अशें हे घोशीत केल्लें आसा. रेंट कॅब जी आसा तेजी परमिशनां सगळी बंद केल्ली आसा, म्हणजे हेजे फुडें रेंट कॅबाक परमिशन मेळची ना. कित्याक खुबशे एक्सिडेंट जातात ताका लागून हेजे फुडें रेंट कॅबाक परमिशन आमी दिवची ना अशें सीएमान सांगलेलें आशिल्लें. पूण सर हितून भितर ह्या सगळ्या प्रकरणात एक अशी गजाल घडटा ती रेंट कॅबाक लागून
एक कोण तरी एजंट असो तयार जाल्लो आसा थंय. तो एजंट रेंट कॅबाचे परमिशन दिवपाक लागून खंय तो लोकांकडल्यान पयशे घेतालो, लाखांनी पयशे त्या लोकांकडल्यान घेतालो की आपूण तुमकां परमिशन दितो म्हणून. आता सडनली जेन्ना रेंट कॅब बंद जाले आणि जे कोणी पयशे दिल्ले, जे कोण विक्टीम आसात ते पयशे दिल्ले, सो त्या लोकांनी जेन्ना त्या मनशा कडेन आपले पयशे परत मागले जाल्यार तांकां अशें उत्तर येयल्लें आसा की तुमचे पयशे जे आसात ते मिनिस्टराच्या पीएक पावलेले आसा, म्हणजे ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टराच्या पीएक पावलेले आसात अशें त्यांचे उत्तर येयल्लें आसा. सो हेचेर जेन्ना विजय सरदेसायन आयज आवाज केलो तेन्ना सीएमान सांगला की कोण जो तुमकां विक्टीम जो कोण मेळ्ळा त्या विक्टिमाक हाडचो आणि तेजे कडल्यान कंप्लेन घालची, मागीर आपूण चवकशी करतो म्हणून. सर गौरीश थँक्यू. हे दोन्ही विषय महत्वाचे दोन्ही विषय आम्ही पळयल्यात. एक नुस्तें कशें तरेन मारतात आनी एक ग्रँड डे कॅब इश्यू. हय तो विशय आसाच, पण आनी एका विशया कडेन तुमकां व्हरता. आयज जेन्ना एसेंब्लीचे सेशन सकाळी स्टार्ट जाले तेन्ना सांत आमदार विरेश बोरकार उठलो. तो कितें उलयतलो म्हणून सगळ्यांक अशें दिसलें तो कितें आतां उलयतलो. तो कितें म्हणपाक लागलो की आपल्या प्रश्नांक जापो मेळनात. आपूण TCPचें जें कन्वर्जन आसा, लँड कन्वर्जन 39A सकयल जें केल्लें आसा ताचे एक प्रश्न घातिल्लो, ताची जाप आपणाक मेळूंक ना. 2 अनस्टार क्वेश्चन आसा जे आपल्या मतदारसंघातल्या कांय गांवांतले कन्वर्जन आसा तेची आपणाक म्हायती दिवंक ना. आनी कारण कितें दिलें, रूल 38 कोट केलो आनी मॅटर इज सबज्युडीस. रूल 38 कितें म्हणटा की एखाद्या कोर्टाच्या निर्णयाचेर प्रभाव पडण्या सारकें जर कितें जर माहिती जर रिवील करपाची आसा जाल्यार मंत्री ती दिवं शकना, म्हणजे ती आपल्या कडेन दवरूं शकता. म्हणजे आमदाराचो जरी प्रिविलेज आसलो माहिती मागपाचो तरी मंत्री ती नाकारूं शकता, कित्याक त्या निर्णयाचेर हें जावं शकता. पण आतां ह्या प्रकरणान ऑलरेडी हायकोर्टान वर्डीक दिल्ली आसा, सुप्रीम कोर्टान चॅलेंज जाल्लें आसा. म्हणजे वर्डीक येवपाचें आनी कांय उरूं ना. हायकोर्ट म्हणजे आमी म्हणूं शकता की वर्डीक टायले, म्हणजे ट्रायल कोर्टूय न्ही, हायकोर्टान वर्डीक हाडले. पण सरकार लिपयता, सरकार ना. सभापती म्हणटा की आपूण एप्रोप्रिएट डायरेक्शन इश्यू करतलो. आतां तेणी दी म्हणून सांगतलो अशें सांगूं ना, दिवचोय ना म्हणून सांगूं ना. आतां फाल्यां सकाळी जेन्ना एसेंब्ली स्टार्ट जातली तेन्ना हो विशय आमकां कळटलो. दुसरो आतां तेणी जो धारगळीचे जो स्टेडियमाचो विशय जो आयज गाजलो म्हणून जो सांगता न्ही, गोवा क्रिकेट असोसिएशनाचो, तो एक मोठोच विशय आसा. म्हणजे तितली इन लेंग्थ चर्चा आयच्या विधानसभेन जावंक ना. घडये तितलो टायम नासतलो, कित्याक कोणाक नाल्यार लोकांचे मेमरीन तो विशय नासतलो. तुमकां खबर आसतली की धारगळी एक स्पोर्ट्स सिटी नांवाचो एक बाबू आसगांवकर स्पोर्ट्स मिनिस्टर आसतना तो सदांच सांगतालो धारगळी आपूण स्पोर्ट्स सिटीज करता. आनी तेन्ना अगदी मियर कांय पयशे तेन्ना तो ओल्ड लँड एक्विजिशन एक्ट आशिल्लो. 30 पैसे 40 पैसे रुपया ₹1.5 अशे दर आसले, ₹30 दर आशिल्लो. अशा दराचेर तो जागा 9 लाख स्क्वेअर मिटर जागा एक्वायर केली. शेतकरी तेन्नाचे कोर्टान पसून गेल्ले, अजून पसून कांय जाण रडटात, कांय जाणांची सगळीच जमीन गेल्या. हातून मेजर इश्यू कितें आसा की सपोज जर आयुश एका तुमी जागा दिलो, GCAक 2 लाख स्क्वेअर मिटर जागा दिली, उरिल्ली जी जागा ज्या शेतकऱ्यां कडल्यान तुमी परत घेतली, एक सायडीन सरकार म्हणटा की आमी शेत रोवपाक प्रोत्साहन दितले. तुमी शेत तुमकां नाका जाल्यार ती शेतांची जागा परत करा न्ही, परत करपाक जाय, कळ्ळें न्ही. तर ते परत तुमी कित्याक करिना. तुमी म्हणटा आमी क्रिकेट स्टेडियम बांदूंक दिवचे ना, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स थंय नाका. मागीर सरकाराक जागो कित्याक जाय. सरकार कितें कमर्शियल एक्टिविटी करपाक बसूं ना. तुमकां जर ज्या पर्पजा खातीर तुमी घेवंक ना तो पर्पज सो जाणा दिवन उडयात. पण तो विशय विधानसभेन त्या पद्दतीन इलो ना. आर्लेकरान कितें मागलें की आमकां स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जाय. मुख्यमंत्री म्हणटा कितें स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स दिता पण दुसरो जागो सोद. धारगळी आपूण दिवचो ना. धारगळी आतां प्रायम लोकेशनाचो जागो सीएमानूच मान्य केले. प्रायम लोकेशनाचो जागो आसा पण तो जागो कोणाचो, गोंयकारांचो. तो सरकारान कित्या खातीर तूं पेडणेकार जाल्ल्यान तुका इलो हो विशय चड बरो खबर आहा. पेडण्याचो आसूं नाल्यार आनी खंयचोय विशय आसूं, पण तो जेचो जागो आसा सगळोच जागो एकट्याचो जेन्ना वता आनी तो लँडलेस जाता न्ही, तें दुख्ख खूब व्हडलें आसता. ते सगळोच जागो तेचो खरें. जर सरकार म्हणटा शेती चालू उरतली, कुळागरांक प्रोत्साहन दितले जाल्यार लोकांची शेती विशयक जमीन काडून घेवप. आतां बऱ्या कारणा खातीर तुमी काडून घेतात, ओके, एक्सपोर्ट येता, लोकांक रोजगार मेळटलो, थंय एक्टिविटी सुरू जातली, ओके. पूण ती कन्सेप्ट जेन्ना रद्दबातल जाता, ती कन्सेप्ट सरकार फुडें व्हरना, अशा वेळार सरकाराचेर एक लागणूक उरता
ती हो जो पळय कितें प्रकल्प किंवा ना जातकीर जमीन आमी काडून आस्त तशी परत दितले, लोकां वयल्यान प्रोत्साहन दितले आनी तांकां शेती करपाक सरकारची मदत मेळपाक. आयच्या हेच्या वयल्यान दिसता की 2018 पासून आयज मेरेन ती जागा पडून आसा 2 लाख स्क्वेअर मिटर. दिस इज समथींग ब्लंडर हे हां. सरकार कशे तरेन विचार करता म्हाका कळना. म्हणजे कंटिन्युअस गव्हर्मेंट इज ए कंटिन्युअस प्रोसेस. आमी खंयच्या कोणाक टीक करपाची गरज ना. सरकार काडटा एक कन्सेप्ट पूर्ण तयार करचे परत ताचे संदर्भात बरो विचार करून पयशाची तत्वी जातली काय ना, लोकांक फायदो जातलो काय ना असो विचार ना. कोण एकलो मंत्र्याचो ताजी कल्पना ताका तें करन दिसता तो फुडें वता. हे उलयतना आनी एक भयानक म्हायती भायर आयली. सरकाराची अशी माहिती आसा की 153 स्पोर्ट्स ग्राउंड गोंयान डेव्हलप केले, 10 ते 20 ग्राउंड वापरान आसा. म्हणजे सरकारचो पयसो सारको पडून आसा आनी आतां सरकाराक ते जमना म्हणून ते असोसिएशना कडेन देखभाल दुरुस्ती खातीर सोंपयतले. आतां तितून भिरांत कितें आहा की सपोज एका गांवांत खंयचो तरी एक ग्राउंड आसा, तो ग्राउंड आतां सरकारच्या लेखी वापरना पण भुरगीं खंय तरी खेळटा आसतलीत न्ही त्या ग्राउंडार वचून. असोसिएशनाक दिले काय ते म्हणटकीर तुमी हांगा येवं नाका लोकलांक. तो एक तेच्यातून कितें तरी एक जावं शकता. सरकारान ती काळजी घेवपाक जाय. असोसिएशनाक दिले तरी लोकलांक एक ठरावीक 1 तास 2 तास सांजचो किंवा सकाळी केन्ना तरी तांकां एक मेळूंक जाय. दिस इज हो सिरियस प्रश्न. गांवच्या भुरग्यांक रस्त्यार, कारण लोक आतां भुरगीं रस्त्यार वचत नात, ग्राउंडार वचत नात. अशे वेळार जर परत जर कंट्रोल आयले जे ग्राउंड आहात ते भुरग्यांक परत मारक पडटलें तें. हे फिशींग हो एक गोंयकाराच्या नदरेन सामको सदांच सामको सिरियस इश्यू आहे. ताका लागून विधानसभेन चर्चा जाली ती बरी जाली. रेजिनाल्डाक आमी परबी दिवया, तूं हो विशय हाडलो. पण विशय कितें आशिल्लो, विशय ज्या पद्दतीन सरकाराचे आन्सर येवपाक जाय आशिल्ले ते आन्सर आयले ना. म्हणजे सरकार आतां कितें करपाक सोदता हे सरकार सांगूं शकलें ना. सरकारा कडेन आन्सर आशिल्ले कितें. आमचे तेंचे कडेन 2 बोटी आसात जे फिजिकली गस्त घालतात, प्लस ते सर्वेलन्सा खातीर ड्रोन वापरतले आनी 20 किलोमिटराच्या भितर जे कितें भायले बोटी येता ते ड्रोनान पळयतले. ह्यो बोटी फक्त भायल्यो, गोंयकार न्ही ह्यो. न्ही बुल ट्रॉलिंग आनी LED फिशींग गोंयकाराय करूं शकता. जे कोण व्हायलेट करता. 10 वर्सां पयलीं हाजेर एश्युरन्स विधानसभेन दिलो, हय. आमी तें बंद करतले. हय. म्हणजे सरकार विधानसभेन जे वेळी उतरून दिता, सरकार विधानसभेन जे कितें शब्द दिता तो पाळना जालो ना. हायकोर्टान एफिडेविट्स आसात कितलीशी. सरकार विधानसभेन दिता, हायकोर्टान एफिडेविट्स फेन केले की आमी हेचे पायबंद घालतले, शेजारच्या राज्यां कडेन उलयतले, कोऑर्डिनेशन करतले, सगळे अगदी सेंट्रल गव्हर्मेंटान मिनिस्ट्री गेली हेचे खातीर, तरी काय जालें ना. कळ्ळें न्ही. पण आतां हो विशय कितें आहा की सरकार कितें म्हणटा की आमचे कडेन 2 बोटी आहा, ड्रोनान आमी सर्वेलन्स करतले. विशय कितें आहा की 10 नॉटिकल मायल्स मेरेन गोंयची हद्द सोंपता. कांय जाण कितें करता, कर्नाटकचे केरळचे जे ट्रॉलर आसात ते झब्ब करून येतात, फिशींग करतात रातची आनी ते रातोरात ना जातात. तेचे सरकार कितें करतले हेचे सरकार कडेन जाप ना. कित्याक हेंचे कडेन आसा ते 2 ट्रॉलर, त्या 2 ट्रॉलरान गस्त घालपाक जायना. हे आयज मेरेन जालें. कित्याक अख्ख्या वर्षभरान तेंच्यांनी 10 ते 12 जाणांचेर कारवाय केल्या आनी रेजिनाल्डान जे कितें तांचे कडेन असो आसा अहवाल की बाबा रिपोर्ट आसा की बाबा खऱ्योच भायले बोटी येतात, कितल्या प्रमाणाचेर येतात. 12 बोटी वर्सभरान धरल्या आनी तेचे वयली जी मासळी मेळ्ळ्या तेंकां फायन घालपाची एक तेंची वेगळी पद्दत आसा. जी मासळी मेळटा तेची ती ऑक्शन घालतात ते, आनी ते ऑक्शनांतल्यान जे पयशे येता तेचे 5 पट फायन अशें. पण तेचे मेरेन ते पयशे भरी मेरेन जे कोण बोटीर काम करपी जे मनीस आसता दे आर केप्ट इन अरेस्ट. तांकां अरेस्ट म्हणून आनी म्हणलें फक्त 2 दीस. ते पयशे भरता न्ही. ऑक्शन जालें, पासपोर्ट पयशे भरले काय ते वयता, रिलीज जाता. मागीर ते कायद्यान तशीच तरतूद आहा. ते क्रिमिनल एक्ट जायना तसो तो. गौरीश, येस सर. हय, आमकां बजेटाचेर जी चर्चा जाली ताजे बद्दल सांग. हय सर, बजेटा पयलीं जरा कॉलिंग अटेन्शन सांगता तुमकां. जे असेंब्लीचो जेन्ना डे 1 आशिल्लो त्या दिसा सर गोमंतकाचे जे वर्तमानपत्र आसा तेणी सर एक बातमी हाडलेली, हेडलायन स्टोरी हाडलेली की रोड वायडनिंगाचेर जी देवळां घरां हेतून सगळे अशे डेंजरान आसात, म्हणजे ती डेमोलिश जावपाक शकतात अशी सर बातमी हाडलेली. ह्या बातमेचेर सर विरेश बोरकार आनीक हो आमचो विजय सरदेसाय हेणी दोगांनी सर तेजेर कॉलिंग अटेन्शन घातलेले. पूण जेन्ना कॉलिंग अटेन्शन हे येयले तेन्ना कॉलिंग अटेन्शनाचेर सर खंय तरी सीएमान अशें सांगलें की हेजेर आपूण सेपरेट एक कायदो हाडपाचो आसा
ऑल्दो हे जे आसा ते सबज्युडिस आसा पूण तरी आसतना सरकारा वयच्यान आमी कायदो हाडटले, एक बिल हाडटले, ते बिलाचे जेन्ना डिस्कशन जातले ते डिस्कशन जातले तेन्ना आमी हेजेर डिस्कशन करूया म्हणून सांगले आनी हेजेर ओपोजिशन सुद्दां आशिल्ले पळय ते ओके झाले, म्हणजे हेजेर ओपोजिशनाक काय असो प्रॉब्लेम नाशिल्लो. आणि मागीर सर बजेटाचेर समज आमी येयले जाल्यार बजेटाचेर 3 दीस जाले, आयज तिसरो दीस सगळ्यांनी आपली स्पीच दिली. जाल्यार युरी आलेमाव जो लिडर ऑफ ओपोजिशन आसा तेणी आपली स्पीच आज लास्ट दिसाक दवरलेली. जाल्यार युरी आलेमावची सर स्पीच बारीक पळयली आमी जाल्यार जे बजेटान सर जेन्ना फाटले बजेट सेशन आयले तितून सीएमान बजेट प्रेझेंट केल्ले त्या बजेटान सर सीएमान सुरवातेक हेवी वर्ड यूज केल्ले लायक अंत्योदय, सर्वोदय, ग्रामोदय, स्वयंपूर्ण गोय, मागीर लोकशक्ती अशे सर हेवी वर्ड्स यूज केल्ले आनी आपली बजेटाची सुरवात केली. जाल्यार आयज सर अशें म्हणूंक शकतात की लिडर ऑफ ओपोजिशनान हे सगळे शब्द जे सीएमान त्या दीस वापरलेले त्यांचो पंचनामा आयज लिडर ऑफ ओपोजिशनान सर केल्लो आसा अशें सर आमी म्हणूंक शकतात. आनी तितून भितर सर सीएमान सुद्दां त्यांचो तेजेर सर डिफेन्स जो आसा ती सुद्दां स्पीच आयकली जाल्यार खंय तरी म्हणूंक शकतात की सीएमान हेजेर डिफेन्स सुद्दां आयज तितलोच बरो दिल्लो आसा. आनी सर सगळे जेन्ना बजेट जाले म्हणजे लिडर ऑफ ओपोजिशनाचे उलोवप जाले, सीएमाचे उलोवप जाले, तेजी उपरांत सर विजय सरदेसायान सर आपली सिनियरिटी आपूण लिडर ओपोजिशन सायडीक जे लिडर्स आसा तितून आपूण सिनियर कित्याक लागून आसा हे सर तांणी दाखोवन दिल्ले आसा. विजय सरदेसायान सर एक क्वेश्चन केलो सीएमाक आनी तेजे उत्तर दी म्हटले जे उत्तर सीएमा कडेन नाशिल्ले. विजय सरदेसाय कितें म्हणटा, रेव्हेन्यू सरप्लस समज 2.5 लाख आसा जाल्यार जो सरकार आसा तो बरो 2 लाख बरो कित्याक करता, जेन्ना 2.5 लाख आमचे कडेन सरप्लस आसा जाल्यार सरकाराक 2 लाख बरो करपाची गरज कसली हो जेन्ना प्रश्न विचारलो विजय सरदेसायान तेन्ना सर सीएमा कडेन हेजे उत्तर नाशिल्ले. ना सीएमान अशें सांगलें की आमी जे कितें बॉरोईंग करतात ते कॅपिटल प्रोजेक्ट सो डेट भागोवपाक ते करना. सो सीएमा कडेन तशें 2-3 बजेटा संदर्भात क्वेश्चन्स आयिल्ले आनी सीएमा कडेन जापो आशिल्ल्यो म्हणजे कितें जालें की सलग 5-6 वर्सां तो मुख्यमंत्री आसा, फायनान्स डिपार्टमेंट पळयता, तेका लागून एक सराईतपणा जो येता न्ही उत्तर दिवपा खातीरलो तो सराईतपणा तेचे कडेन आयला आनी ऑब्वियस आसा तो इतली वर्सां तो सीएम म्हणून काम करता तो जापो दितलो. हे बजेटाचे स्पीच बी सगळे जरी जाले न्ही तरी गेल्या 3 दिसान म्हाका जे जाणवले बजेटाच्या संदर्भात किंवा इतर संदर्भात ते बारीक जे विशय आसा न्ही ते सुटावे जावना. 65 वर्सां जाली गोंय मुक्त जाल्लें. केदार नायकान एक प्रश्न काडिल्लो. कितें प्रश्न? सादो प्रश्न. सांगोळड्याच्यान म्हापश्या वचपाक बस केन्ना स्टार्ट जातली? म्हणजे सांगोळडा म्हापश्याच्यान 6 किलोमिटराचेर आसा, हायवेच्यान 3 किलोमिटराचेर भितन आसा. त्या गांवांतल्यान तालुक्याच्या ठिकाणी वचपाक 65 वर्सां जर लागता बस सुरू जावपाक जाल्यार गोंयचो आमी जो विकास जालो म्हणटा ते कितें? सत्ताधारी आमदार तो दुसरो राजेश आपलो फळदेसाय हातूंतलो कुंभारजुंवेचो तो म्हणटा 3 दीस जाले कदंबा प्लॅटोचेर उदकच ना. आणि दुसरे ते सिरियस एलिगेशन केला वयता उलयलो PWDचे ऑफिसर केअर काडना म्हणटा तो. आमदाराची ही जर उतरां जर आसत जाल्यार सर्वसामान्य मनशाचें कितें? हांव कितें म्हणटा की आमदार जेन्ना उलयता तेन्ना ते खूब सिरियसली घेवपा जाय. ही स्पिकींग इन द हावस ऑन रेकॉर्ड कळ्ळें न्ही. तो म्हणटा की केअर काडयना, 3 दीस उदक येना. म्हणजे काल आमी उलयताले पळय आयज 1 दीस हाका दिता फाल्यां 2 दीस ते आतां स्टार्ट जाला 3 दीस मेळना उदक. म्हजें सीएमा जेन्ना बजेटाचेर उलयतालो तेन्ना म्हज्या मनान एक विचार आयलो. आमी विधानसभा हांव आतां भरपूर म्हाका 35-40 वर्सां जालें हांव नियाळटा. ओल्ड विधानसभा जेन्ना पणजे आशिल्ली पालाशेन थंयच्यान ती आतां हांगा गेल्या आमी पळयल्यात जॅक सिकेराक हांवें उलयता आसतना पळोवना, बांदोडकाराकय उलयसून पळोवना, पूण ताजे नंतर खलपाक पळयलो आमी, ताजे नंतर जल्मी पळयलो, शशिकला काकोडकराची कारकिर्द पळयली. पूण आतां न्ही पळयलें तुवें मुक्ती नंतर राजकारणान आयिल्ली 3री पिढी आज विधानसभेन बसल्या. मुख्यमंत्री ताजे नंतर ऑपोजिशनान भितर यंग आसा, युरी आलेमांव आसा, विजय आसा, हे सगळे दिसतात. फर्स्ट टायम MLA आसून तो जाणूंक दिना आपूण फर्स्ट टायम MLA आहा म्हणून. इतलो अभ्यास करून तो येता. ना अभ्यास करून येतात कारण ऑपोजिशनाक अभ्यास करून येवचेच पडटा. 7च जाण आसा. 3 फावटी हय. सो 7 ते तांकां येवचेच पडटा. फक्त 7 जाण आहात तांकां तो प्रभाव पडपाकूच जाय. आतां विधानसभाय बी इलेक्शन 1.5 वर्साचेर आयलां. सो लोकूय पळयतात विधानसभा आनी लोकांचें लक्ष हांवें तें म्हणलें तशें हें आतां 3री पिढी विधानसभेन बसल्या. विधानसभा CMय यंग,
सीएमानय इतली वर्सांचे फाटले ताणें पळोवन आसतलें कारकीर्द कशी विधानसभेत जाल्ली. आतां ऑपोजिशनय सामकें यंग आनी एक वेगळें आज तातूंत जाणवलें सांगता म्हणजे हांव 1994 पळयता विधानसभेंतली जी चर्चा आसता बजेट आसो खंयच्या खात्या वयली चर्चा ती पयलींचे आमदार चर्चा करतना काणकोण पासून पेडण्याचे सगळे रेफरन्स दिताले. उदकाचेर उलोवपाचें जाल्यार चापोली धरण आसत, पेडण्याचो तिळारीचो प्रकल्प आसत, अशे सगळे उल्लेख तेंच्या उलोवण्यात येताले. आतां चर्चा जी आसा ती हांव आनी म्हजो मतदारसंघ अशी एक संकुचीत जायत गेल्या. कदाचित अशें जालां आसतलें की तांचे जे वोटर्स आहा ते वोटर्स खूब अलर्ट जाल्या, जिखून येवपाची जी स्पर्धा ती खूब एक्यूट जाली आसतली, लोकांची अपेक्षा वाडले आसतले, ताका लागून आमदाराक ते करचें पडटा आसतलें. आमी कशें पळयता, हांवें पळयलो पळय, हांवें म्हणलें पळय जॅक सिकेरा तो एक ऑल गोवा लेवलाची पर्स्पेक्टीव घेवन येतालो. बाबू नायक तेन्ना आसतालो, ताका एक ऑल गोवा, फक्त मडगांवचो इशू बाबू नायकान केन्ना म्हणलें ना. ताणें खलप पूर्ण उलयतालो. सो ही जी पळय कितें मानसिकता इन्क्लुडींग जल्मी अत्यंत अभ्यासपूर्ण येतालो, एग्रेसीव. सो ती ताजे नंतरय आमकां दिसलें ना अशें न्ही. विधानसभेन न्ही आमी कितें म्हणटा अरे तो गेलो, तो पडलो, तो भायर पडलो, पूण विधानसभेन सतत एक नवे लोक येतात आनी सतत ती पळय जी जागो व्हॅक्यूम भरून काडटात. समाजीन आसतना स्पीकर म्हणून जर एखादो डिसिजन तेणें दिलो जाल्यार त्याची फाटली जी कारणां आसा न्हू त्यो तूं सुटावो करून सांगतलो. हांव सांगता हांव स्पीकर म्हणून ते तूं रुलींग ना, हे अशें जालां म्हणून हें अशें. म्हाका रमेश तवडकराचें स्पीकर म्हणून वायट दिसूं ना. तो ऑपोजिशनाक बरो वेळ दिता, तो टायम दिता, उलोवपाक दिता. आनी विजयान जर एक्यूज केल्लो तरी विजयाक ताणें उलोवपाक दिला आज पळयलें. सो म्हाका हें ग्लॅरिंग. आयज विजयान एक बरी गजाल केली म्हणजे जी नॉर्मली जायना. 0 ओवराक तेणें आतां ओदोळ गौरीशान जो उल्लेख केल्लो रेंट कॅबाचे जे परमीट आसा तो 0 ओवराचो मेन्शन करून बसपाचो, पण तेणी जाप घेतली. सीएमा कडल्यानच जाप घेतली ना, माविना कडल्यानच जाप घेतली. म्हाका तेंच दिसलें, म्हाका सीएम 0 ओवराक खरें म्हळ्यार सत्ताधारी पक्षांतल्यान जाप दिवपाचें बंधन नासता, पूण सीएमान म्हणलें बरें ताका हाड मुखार आमी चवकशी करया. तिने कितें म्हटलें की ते पयशे मंत्र्याच्या पिये कडेन दिले, ते जर उगी रावल्ले जाल्यार तेंच्यांनी ते मान्य केल्ल्या सारकें जातलें आसलें. मोरली टेक्निकली जायना पूण मोरली अशें कांय ना. पूण एक सांग म्हाका, सीएमान ताका लागून आपल्या एका मंत्र्याक मातसो उबंद उडयलो अशें विधानसभेन दिसलें ना. तशें ना, तशें ना. कित्याक एक लिडर म्हणून हावजाचो सीएमाक ते उलोवप भागच आसता की आपूण चवकशी करता. चवकशी करना म्हटलें जाल्यार वेगळी गजाल जातली आसली. एनी पूण 0 ओवराक जाप दिवपाचें बंधन ना. सीएम तें दिता आनी ताणें एक न्ही ऑपोजिशना कडेन सुद्दां मुद्दो काडलो जाल्यार तो उठ्ठा आनी नोटेड म्हणटा. सो हें सीएमाचें म्हाका बरें दिसता. दुसरें तो सामको बसून रावता, भायर वचना, सामकें प्रत्येक वेळा जें कितें चर्चा जाल्लें आसा आयकता आनी तो सजग, मागीर तो संवेदनशील सीएम रावला. आनी ऑपोजिशन आपलें काम करता. सत्ताधारी पक्षान वेगवेगळे घटक आसात. खंयची म्हायती ना जाल्यार ती ही म्हायती आपल्या कडेन आतां ना, सरळ सांगता तो. आनी आज आमचो बजेटाचें पळय जें हें आसा ताजेर आज कार्लुशान कांय मुद्दे काडले, एक आंकडेवारी चुकले आसतना सांगून ताणें सांगलें आपूण ही बदल करून घेता. म्हणजे हे तो लोकां कडेन ऑपोजिशनाचें आयकून घेवपाची ताची प्रवृत्ती दिसता. गौरीश तुजे कडेन आनी कांय मुद्दे आसात? झाले सर. येस. सो आज विधानसभा बरी चल्ली. मुख्यमंत्र्यान बजेटाचेर एश्वर दिल्ले आसात, कांय आपली जाप आज दिल्ली आसा. बेगीन सोंपता कामकाज बेगीन सोंपता. आनीक नवी तयारी, फुडले प्रश्न येतले आनीक अजुनूय एक 13 दीस उरल्यात. सो कांय नवे मुद्दे येतले, ताजेर आमी सतत चर्चा करया. फाल्यां विरेश कितें करता तेचेरय नजर आमची आसतली. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही गोमंतक.